विधानसभे वेळार बोवाळ नाका म्हूण दिवचल पोलिसांनी मनोज परबाक उखल्लो। आयज आमी असेंब्लीन लेटरां दिवपाक वयतले, तांकां दिसलें की आमी थंय हजारांनी लोक व्हरतले म्हणून, आनी आमकां ताका लागून प्रिव्हेंटीव एक्शन म्हणून म्हाका घरा कडल्यान उखल्लो। जस्ट इमेजीन, दीस द सेकंड टायम तेंच्यांनी म्हाका घरा कडल्यान उखल्ला। घरा कडल्यान उखलून तेंच्यांनी म्हाका 11:30 बसयला हांगा, आनी आतां थंय एसडीएमा कडेन व्हरोन हाडलो। थंय बॉन्ड सायन करपाक म्हाका एसडीएमान लायलो, तर म्हाज्या एडवोकेटान आमकां सांगलें तो बॉन्ड सायन करूं नाका, पूण तो आमी सायन करूंक ना, पूण आतां म्हाका डायरेक्ट तेंच्यांनी रिलीज केलो। म्हटल्यार हेचो मिनींग इतलोच की जें कितें आयज चल्लां पळय सकाळच्यान, तो विरेशाक अरेस्ट केले, तांकां डिटेन केले, सगळें इल्लीगल। तो इनवर्ड घेना, दॅट इज इल्लीगल। तो बर्वे काय फर्वे कोण तरी सीएमाचो मनीस आसतलो, तो फोन मारून सांगता थंय ते घेवं नाका म्हणून इनवर्ड। ह्या बोंड्यांक हांकां बसयला तरी कोण? हांव सीएमाक परती एक मेसेज दिवपाक सोदता की बाबा प्लीज चेंज युअर एडवायझर। तुका फोनान घालतात ते तुजे एडवायझर, तुका कोण एडवायज करता पळय, तुका अक्षरशः फोनान घातलेलो आसा, तुका जें नांव पडलां पळय पप्पू, ते एडवायझराक लागून पडला। तो एडवायझर कोण तो चेंज करतो, बर्वे एडवायझर जाल्यार ताका प्लीज माया पडटा चेंज कर। अरे तुज्या असेंब्लीन कोण लेटर इनवर्ड करपाक वयता, ते लेटर जर तूं घेना म्हटल्यार जोक जालो मरे तुमचो। दुसरे वटेन विधानसभेत मुख्यमंत्र्याक निवेदन दिवंक म्हूण वचपी दोगांक उखल्ले। बिल घालतलो म्हणून कोण सोडूंक ना। अजून पर्यंत कोणानूच ते पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन बिल घालूं ना। कित्याक आयज ह्या आमदारांनी खरी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक जाय। हे गोंयकार, आमचे जे पर्सन ऑफ गोवन नीज गोंयकार आसा, हेंची रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक जाय आसली, मात अजून पर्यंत तेंच्यांनी घेवंक ना। ताका लागून आमी आयज ही सगळी लेटरां घेवन येयल्या, आनी एका लेटर टू सीएम आसा, आनी जे मेमोरेंडम आसा तेवूय आमी सीएमाक प्रोड्यूस करतले। आनी असेंब्ली सेशन जालें, तांकां दिल्लें आमी लास्ट मिनिट पर्यंत तांकां चान्स दिलो की हे पास बिल डिस्कस करपाक एक चान्स दिला। आतां लास्ट मिनिट आमचे कडेन ऑप्शन ना म्हणून हे तांकां दिवचें पडटा। स्टुडंटा खातीर स्वप्नील तारी आणि विनायक सामंत।